नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. स्वतंत्रताय दिसाची तुमकां सगळ्यांक परबीं. खबर विस्तारान. रस्ते करपी कॉन्ट्रॅक्टरां खातीर ऑक्टोबरासावन इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट सिस्टम. रस्त्यार फोंडकूर पडल्यार कॉन्ट्रॅक्टर आनी PWDचे इंजिनियर जबाबदार. कॉन्ट्रॅक्टरां कडच्यान त्याच खर्चांत रस्तो रिपेर करून घेतले. आतां मेरेन 100 कॉन्ट्रॅक्टरांक शो कॉज नोटीशी काडल्यात. इंजिनियरांकय नोटीशी. चवथी आदीं रस्ते खंय गुळगुळीत जातले. तशे कडेन एकंदर आमी जे आहा पळय न्ही हे 1 ऑक्टोबरांतल्यान एक इंटिग्रेटेड मॅनेजमेंट सिस्टम ह्या सिस्टमाचेर वता. म्हणजे खंयचोय रस्तो केल्या उपरांत तो कितलो किलोमिटर केलो, केन्ना केलो, कोण कॉन्ट्रॅक्टर, कोण इंजिनियर हाज्या सहीत ते फायनलायज जातले. तेजो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड ठरतलो आनी जर तो रस्तो डॅमेज जालो दॅट इंजिनियर एंड कॉन्ट्रॅक्टर वील बी द रिस्पॉन्सिबल. वी हॅविंग दॅट ऑल म्हणजे इट इज एन ॲप बेस्ड सिस्टम. इट इज एन होल इंटिग्रेटेड. सगळी डिपार्टमेंटाय त्या ऑन बोर्ड येतली जेणे करून ह्या फुडें अकावंटेबिलिटी जी आहा पळय न्ही ती ह्या सिस्टमीची उरतली. पॉटहोल पडला म्हणून जर एक्सिडंट जालो जाल्यार इंजिनियरूय जबाबदार आसता. तेणी जाता तितके बेगीन ते पॉटहोल्स काडून घेवपाक जाय. आतां जितके पॉटहोल्स पडल्या ज्या कॉन्ट्रॅक्टरान रोड केल्या तेणीच ते पॉटहोल्सूय काडपाक जाय आनी तेणीच रस्ते तेज्या डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियडान आसा पळय न्ही तेणी ते रस्ते सारके करून दिवचे पडटले. खंयचेच एडिशनल बर्डन गव्हर्मेंटाचेर येवचें ना. मोर दॅन 100 तांकां शो कॉज नोटीसी ऑलरेडी इशू केल्यो कॉन्ट्रॅक्टराक. हांवें तांकां न्ही किंवा इंजिनियरांकूय बी शो कॉज नोटीसी इशू करपाक लायला. कारण दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. रस्तो करतना तेंच्यांनी रावन करून म्हणून येता त्या चवथी पयलीं सगळे रस्त्या वयले खड्डे क्लियर करपाक लायल्या. बीच बेल्टांतल्या तोपयांक कंट्रोल करूंक सरकार फेल. विरोधकांनी सरकाराक धुलो. बागांत शेनवारा हरीश तन्वर खून प्रकरणांत खंय तोपयाचो हात. गांजावेलो वाद खुनार. गांजा म्हूण तण दिलें. तितल्यार वाद आनी खून. सुरवातीक प्रकरण चोरयेचें म्हूण बोवाळ जाल्लो. मात प्रकरण गांजाचें. कायदो सुवेवस्था वाऱ्यार. मोर पर्टिक्युलरली आतां जर चावटांचो विशय आसा पळय गोंयचे मरे खूबशान भुरगे गायडींग म्हणून करताले. दे बी कॉल्ड गायड्स नॉट टाउट्स. आनी म्हाका दिसता फाटलीं कितलींशींच वर्सां पळयलें जाल्यार खुबशे गोंयकार ह्या ट्युरिजम बिजनसाचेर रावन उदरनिर्वाह करताले. आतां तो बिजनस कांय भायच्या लोकांनी येवन उबारला. म्हाका दिसता ट्युरिजम मिनिस्ट्रीन पर्टिक्युलरली स्टेप्स घेवंक जाय की गोंयकार जे आसा दे आर एटलीस्ट फॉर 15-20 इयर्स इन गोवा हू हॅव डॉमिसायल ऑफ गोवा हांकां प्रॉपर कार्डां दिवपाची. अ टुरिस्ट कम्स टू गोवा एंड इजिली अप्रोच्ड एंड ही नोज वेर टू गेट ड्रग्स फ्रॉम. पुलिसांक खबर ना. दॅट मिन्स खंय तरी पुलीस डिपार्टमेंटूय हातून हँड इन ग्लोव्ज आसा अशें दिसता. सरकाराची फेल्युअर दिसता सरकाराचें की दे हॅव फेल्ड कन्सिडरेबली मिजरेबली. आनी आतां इतके लेवलाचेर पावला की टावटान काल कोणाक मर्डर केलो. आतां मर्डर कित्या वयल्यान जाला पेपरार रिपोर्ट्स आयले की ड्रग्सा वयल्यान जाल्या म्हणून की गांजा म्हणून गवत दिलें अशें कितें तरी जाला म्हणून आनी तो लेड टू द मर्डर म्हणून. सो म्हणजे भयानक परिस्थिती टुरिजमाची जे तरेन जावपाक लागले स्पेशली हे टाउट्सां खातीर. हे अंधाधुंदीचो प्रकार खंय ना खंय तरी बंद जावपाक जाय. आतां टाउट्सां खातीर मर्डर्स जर पावपाक लागले जाल्यार दीस इज समथींग इज सिरियसली रॉंग समवेर. आनी हाज्या पयलीं टुरिजम मंत्री सगळ्याक बोवाळ घालतालो की टाउट्स म्हणटा बिचार वाडले. सो टाउट्स खंय ना खंय बंद जावपाक जाय. मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर जो आसा मुख्यमंत्री हाणें लक्ष घालपाक जाय. क्रॅक पुलीस हॅव टू क्रॅक डावन. टुरिजम मिनिस्टर हॅज टू डायरेक्ट the police officials. Tourism minister has to be in sync with the home minister and get these things done. आता पळयात आतां अंजुना पुलीस स्टेशनार PI सस्पेंड केल्लो आसगांव मॅटरान. थंय अजून फूल टायम PI अपॉयंट जायना. फुडलें सरकार BJPचेंच. आमदार मंत्र्यांनी तांचे विशय योग्य माचयेर मांडचे. पक्षांतर्गत कोफू जांवाचेर मायकलान केल्ल्या वक्तव्याचेर प्रदेश अध्यक्ष तानावडेची जाप. ST राजकीय आरक्षण खंय संसदेंत पास जावपाचें विरोधकांनी बोवाळ घाल्ल्यान कामकाज गुटलावचें पडलें. आतां फुडल्या अधिवेशनांत कारण आमी ST रिजर्वेशन हे पॉलिटिकल रिजर्वेशन गोंया भितर जावंक जाय म्हणून आमी सगळे प्रयत्नरत आशिल्ले. आमकांय दिसतालें की लोकसभे पयलीं तें जावंक जाय पण तें थोडेशें लोकसभे पयलीं जावना. पूण आमच्या नेत्यान सांगिल्लें आमच्या होम मिनिस्टरान आमी तें करतले.
पण बऱ्याचदा कशें आसा की आमी ते जातले हें सांगपाक कमी पडले आनी काँग्रेस जावचें ना हें सांगपाक तेंच्यांनी अपील सगळ्यांक केलें हें फटयतात म्हणून, पण आमी केन्नाच फटोवना. भारतीय जनता पार्टीन जी गोश्ट केली ती मना पासून केल्ली आसा. गोंया भितर एसटीचें रिजर्वेशन सुरवाती पासून जॉबाक आसत किंवा बाकी सगळ्या गोश्टी हें गोंयांत प्रत्येक रिजर्वेशन हें भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्लें. त्या वेळाचेर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आशिल्ले आनी केंद्रांत भारतीय जनता पार्टीचें आमचें सरकार एनडीएचें सरकार आशिल्लें अटल बिहारी वाजपेयींचें त्या वेळार. आनी आतांय आमी सांगलें जातलें म्हणून, बट रिजर्वेशनाच्या संदर्भांत 29 जुलयाक आमचें एसटी पॉलिटिकल रिजर्वेशनचें बील जें आसा तें पार्लिमेंटा भितर इंट्रोड्यूस जालें आनी खरें म्हणत जाल्यार तें 9 तारखेर चर्चेक आशिल्लें तेन्ना तें पास जावपाचें. पण सिनेटाय आमची पार्लिमेंट सोंपली हें केली आनी त्यामुळे तें थंय येवना. त्यामुळे येणारी जी हिवाळी अधिवेशन आसतलें नोव्हेंबराक त्या अधिवेशनाक तें डेफिनेटली पास जातलें. आनी आमकां सगळ्यांक एक इच्छा आसा की भारतीय जनता पार्टीचो पयलीं पासून एक हें आशिल्लो की पॉलिटिकल रिजर्वेशन हें गोंया भितर जावंक जाय. आनी हांवें सगळ्यांक सांगलें की जें कितें आसता तें वैयक्तीक किंवा पब्लीक हाच्या प्लॅटफॉर्मार कोणें उलोवचें न्ही. कारण तें उलोवपाक योग्य म्हणजे एखाद्याक दिसता की मुख्यमंत्र्या संदर्भात कितें आपल्याक उलोवपाक जाय. मुख्यमंत्री कडेन उलोवपाक अडचण आसत जाल्यार सांगपाक हरकत ना, हांव म्हजे कडेन उलोवपाक हरकत ना. आमी सगळ्यांक सांगिल्लें आसा. कारण हांव अशें म्हणना की सिस्टमॅटीक ते आमी सगळे बरोबर किंवा अशें आसना. कदाचित म्हजे कडल्यानूय संघटन म्हणूनय थोडीशी कितें तरी कमतरता आसत जाल्यार तें वेगळें व्यासपीठ आसा. पणजे स्मार्ट सिटींत प्रवास करतल्यांक टॅप इन टॅप आउट कार्डां लॉन्च. दिसाक स्मार्ट सिटी बसींनी 2000 सुमार प्रवाशी यो वच करतात. जुलयांत 68,000 प्रवाशी, ऑगस्टांत आतां मेरेन 49,000. लोकांनी मागल्यार राती 9 उपरांतूय बसी दवरतले. स्मार्ट सिटीचो एमडी संजीत रॉड्रिक्स उलयला. बसींनी भोंवतल्यांक 150 मिटरां भितर बस स्टॉप. We have also seen that there should be more or less a 150 meter distance between bus stops. So people should not walk 150 meters or more than this to find a bus or to find a bus stop. So if you go to this app and if you are there, say at Altino here, and you want to go to Goa University or you want to go to GMC or you want to go to bus station, the app will tell you, you take bus number so and so, your bus stop is the closest bus stop is here. So if you take the DB mark, which is the broadest road and the longest route which we have, which is the yellow route, we have 12-meter buses there. So if you have our smart card, then the validator, you can just tap the card inside the validator and you can go. As the model progresses, YN may start as per the demand. We will work on it. So as of now, we had started at 8 to terminate at 8. We have made it 8:30. People are slowly coming to us saying that please start at 9. So after 9, YN will start. If we want after 9, till 9 we will keep our regular service. Y1 and Y2 will be at till 9. After 9 PM, maybe there is a demand. We will start YN. We are giving you figures of what happened last month. So last month we started our route with one bus on the 1st of the month. We have people, 2,213 people are traveling by our buses per day. Total ridership for the month was 68,000. एकतीस ऑगस्ट मेरेन पणजे स्मार्ट सिटींत 48 ई बसी सुरू करता म्हूण कदंबान हायकोर्टाक सांगलां. 48 बसीं खातीर 13 चार्जिंग स्टेशनां जाय. सध्या 4च आसात. उरिल्लीं 9 खंय ब्रेस्तारा सावन. कोर्ट म्हणटा कळाव जाल्ल्यान प्रायवेट बसवाल्यांची भर. KTCL has today submitted before the High Court that it has received total 48 e-buses from the government to ply as city bus in the city of Panjim, and all 48 buses will be made operational by 31st August.
It is to be noted that all 48 buses was supposed to be operational from the 1st of July, but it could not be operationalized by KTCL. Now, giving the reason behind it, KTCL submitted to operate all those 48 buses, it requires 13 charging stations, but presently, as on date, only 4 are available. But it is also expected that remaining 9 will be made available by 15th August. So, in that scenario, all the 48 e-buses will be made operational by 31st August. Accepting the statement of KTCL, the High Court has adjourned the hearing for 2nd September to file compliance report. Mukesh Kumar for Prudent. मोपा विमानतळाक कोंकण रेल्वेक जोडपाक कोंकण रेल्वे तयार आसा. कोंकण रेल्वेचो डेप्युटी GM बबन घाटगे उलयला. रेल्वेचे बसकेंत चर्चा जाल्ली, मात अजून सरकारा कडच्यान तसो अधिकृत प्रस्ताव आयिल्लो ना. प्रस्ताव आयल्यार फिजिबिलिटी रिपोर्ट करून फुडें वतले. मोपा विमानतळाची कनेक्टिव्हिटी वाडोवंक सरकाराचो यत्न. मोपा विमानतळ लिंक रोडाचें उक्तावण करून रोड कनेक्टिव्हिटी दिली. आता रेल्वे कनेक्ट करूंक सरकाराचो यत्न. तर आम्ही म्हटला की मोपा एअरपोर्ट जो आसा हो रेल्वे स्टेशन कनेक्ट जावपाक जाय, सो दॅट हांगासल्यान पेडणे रेल्वे स्टेशन आणि इन फ्युचर काणकोण ते पेडणे हे डबल ट्रॅकिंग जावन आमकां रेल्वेचो फायदो, म्हणजे जो मोपाचेर देंवतलो ताका काणकोण वचपाक जाय किंवा काणकोणच्यान देंवतलो ताका मोपाचेर येवपाक जाय आसत जाल्यार ताका कंटिन्युअसली रेल्वे सुरू जावप हाजीय गरज आसा. तोय प्लॅन रेल्वे मिनिस्टर्स हांच्याय बरोबर डिस्कस केला. अशा पद्दतीतली कनेक्टिव्हिटी सातत्यात स्टेटीत क्रिएट करची आणि ताका आमी म्हणटा की विकसित भारत 2047 जो फुडल्या 25 वर्साचो माननीय मोदीजीचो विजनरी प्लॅन आसा, त्या प्लॅनात गोंय विकसित गोवा 2047 हे बी अशाच पद्दतीत फुडें व्हरपा खातीर आमकां माननीय मोदीजींचो आशीर्वाद आणि गडकरीजींचे विजन हाच्या सकयल विकसित गोवा हो खात्रीनिशी जातलो हाजो हांव विश्वास व्यक्त करता. मजगती सरकारान प्रस्ताव दिल्यार रेल्वे मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाक जोडूंक कोंकण रेल्वे तयार आसा म्हूण कोंकण रेल्वेचो डेप्युटी GM बबन घाटगे उलयलो. With regard to connectivity to Mopa Airport, rail connectivity, if government gives a proposal, Konkan Railway is keen on doing feasibility study and whatever this thing. So far, any proposal has No, come? as of now, we have not received any proposal. So, You are waiting for government proposal. Yeah, it has to come from government. State government. Yeah. any initiative from the KRC side? No, in a meeting we had discussed this, but formally on paper it has to come, something concrete has to come. From government. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पुलीस लावड म्युझिक बंद करिना जाल्यार हायकोर्टाच्या हुमऱ्यार बसपाची शिवोलच्या आमदाराची तयारी. ब्रेस्तारा मेणवातींनी मोर्चा. होणजूण वागातोर शापोराच्या थळाव्यांक घेवन दिलायला होणजूणच्या PIक मेळ्ळी. 10 उपरांत म्युझिक चल्ल्यार बंद करपाचें उतर खंय PIन दिलां. ए पळय बायलां आहा सांगतली तुका, सोन्याला व्हायब्रेट जातात, दारां व्हायब्रेट जातात विथ म्युझिक डेसिबल्स गोईंग सो हाय. द म्युझिक डेसिबल इज सपोज टू बी फ्रॉम 6 AM to 10 PM at 65 डेसिबल. आता लोक काय 65 डेसिबल म्हणून पळोवपाक वयचो ना. सो आय रिक्वेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल माय ऑनरेबल CM क्लाब पॉलिसी करची, आख्या गोंयांत करची. आमच्या सरकाराकूय रेवन्यू येतलो आनी पंचायतीकूय कळटलें बाबा हांगा क्लब येता काय कितें येता तें. आनी हेय कोण भायले हांगा म्युझिक दीस रात चलयता तांकां शिस्त कितें तें, डिसिप्लीन कितें तें आनी रुल्स कितें तें कळटलें. सो आयज हांव हांगा येयल्लें आहा आनी PIन आमकां अश्युरन्स दिल्ले आहा दॅट द म्युझिक वील shut down at 10 o'clock. You know, that's what it should be. Our CM should go to the, ours is a tourism state. What policy is best for tourism, our CM should get it. I know, and don't make, us again and again come to the PI. आम्ही आता हांगा परते येवचे ना. इनफ वी हॅव कम हियर. आम्ही वयतले आनी हायकोर्टान बसतले. आम्ही नॉईज पोल्युशनाचे वयर रॅली काडूंक सोदतात, कॅन्डल लायट.
सो तर आमकां लोकांनी येवन सपोर्ट करचो आनी हे म्युजीक आमकांच न्हय वागातारानूच न्हय सगळ्या अंजुनान प्रॉब्लम आहा हे वागाताराकूच ना अंजुनानी प्रॉब्लम आहा गांववाडी आहा सो सगळे लोक सफर जातात सो आमकां दाखोवंक जाय तांकां की आमकां हे कावकांतली भायर काडा म्हणून आमी उजवाडाचे हे घेवन येतात लायट कॅन्डल लायट म्हणजे उजवाड लायट टू शो टू द पीपल दॅट वी आर इन डार्क वी वॉन्ट टू कम आउट इन अ लायट सो आमकां लायट दी म्हणून टायमींग कितें आसतलो सो अबाउट 10 o'clock रातचे ओके मिटींग पॉयंट गो वील स्टार्ट फ्रॉम द क्लब एरिया अँड देन वील कम टू द पुलीस स्टेशन लोकांनी येवचें की गांवचे लोक जो कोणाक प्रॉब्लम जाता म्हणजे सावंडाचो प्रॉब्लम आहा तांच्यांनी येवन आमकां जॉयन जावचें दॅट्स ऑल ही आशिल्ली सकाळची अपडेट परत मेळया पळयत रावत प्रुडंट नमस्कार.